2 Maccabeo 4 Antiochus Epiphanesा खाला ग्रीक प्रचार आनी पिडापीड. देव मंदिराचो प्रशासक सिमाव हाची वायट कोत्तुबां. चॅप्टर 4. पूण सिमाव जाची खबर आमी फाटीं केल्या तोच तो जाणें मंदिरांतल्या दुडवांची खबर राजा अपोलिनियसाक सांगलोली आनी राष्ट्राक त्रासांत घातलोलें तो. ओनियासा बाबतींत फोट मारूंक लागले, सांगून की हेलिओदोरुसाक आक्रमण करूंक जबाबदारी तोच म्हणून. जो मनीस लोकाच्या बरेपणाचो दुस्मान आसा, आपल्या देश लोकाचो राखणदार आसा आनी समृद्धीचो मोगी आसा, तोच देशा विरुद्ध झगडूंक शकता, अशें सिमावान काळजीदारपणान परगटलें. सिमावाचो द्वेष इतलो वाडलो की ताच्या सांगात्यांचो ताणें खून केलो. ही दुस्मानकाय चड मारेकार जाली. सिरिया आनी फिनिसियाचो राजपाल आसलोलो तो मेनेस्थेउसाचो पूत अपोलोनियस हो सिमावाक वायट करूंक सहकार दितालो म्हूण ओनियासाक गमलें. तो राजा शोशें गेलो. आपले देशभाव खोटीं कर्तुबां आदारतात तांचे आरोप घेवन न्हय, पूण जुडेवांच्या खासगी तशें भौशीक जिवितांक कितें जें बऱ्याक पडटलें ताचेर विचार करूंक. राजाचो सहकार नासतना शांतीच्या मार्गाक आनीक बरवासो नासलो म्हणून ताणें पळयलें. सिमाव आपली पिशापणां चालूच दवरतलो आसलो. महायाजक जेसन ग्रीक संस्कृताय स्थापता. राजा सेल्युकस मेल्या उपरांत आनी अंतियोकस जाका एपिफानेस म्हणून वळखताले राजा जातोच ओनियासाचो भाव जेसन भ्रश्टाचाराचे मोजतीन मुखली याजक जालो. तो राजाक मेळूंक गेलो आनी ताका 307 तालंत रुपयाची भेट दिली. आनीकूय 80 तालंत रुपये दितलो म्हूण ताणें भास दिली. जर राजान व्याशाला बांदूंक परवानगी दिली जाल्यार तरणाट्यांचें परीक्षण केंद्र तयार केल्यार आनी जेरुसलेमांत रावतल्या अंत्योकियेचे नागरीक म्हूण नोंद करीत जाल्यार आपूण आनीक 150 तालंत दितलो म्हूण राजाक भास दिली. राजान आपली मान्यताय दिली आनी महायाजक म्हणून जेसन कचेरींत बसल्या उपरांत ताणें जेरुसलेमाच्या लोकांक ग्रीक लोकांचे चालीन आपलो जिविताचो बदलो करतात तसो केलो. युपोलेमुसाचो बापूय जुआंव हाणें रोमकारां लागीं इश्टागतीचे संबंद जोडले आनी जुदेव लोकांक सरकारी सवलती मेळोवन दिल्यो. जेसनान ताचेर बंदन घातलें. ताणें जुदेवांच्या चालीरितींचो नाश केलो आनी समृद्धीचेर आड वेतात तसल्यो चालीरिती हाडल्यो. व्हडे उमेदीन ताणें मंदिराच्या दोंगरा लागसार व्याशाला बांदली आनी आमच्या कुलवंत तरणाट्यांक थंय आपोवन तांकां ग्रीक लोकांपरी खेळांनी वांटो घेवंक तयार करूंक लागलो. जेसन महायाजक न्हय पूण अधर्मी मनीस आसलो. जेसनाच्या अधर्मी वाटांक शीम नासली आनी ग्रीक संस्कृतायेचो विकास जायत गेलो. याजक लेगीत आपले पवित्र सेवेचेर विसर घालूंक पावले. ते मंदिराक किकोंत कोत्ताले आनी यज्ञाची पर्वा करिनासले. घांट वाजतच व्याशाळ्यांत समृद्धी आड चलतल्या खेळांनी भाग घेवंक ते धांवताले. आपल्या पुर्वजांचें जें कितें किमतीचें आसा तांची ते बेपर्वा करूंक लागले. फकत ग्रीक संस्कृतायेक ते मानान लेखूंक लागले आनी हाचो परिणाम म्हणल्यार तांणी जायत्या अदृश्टाक फुडो करचो पडलो. हीच ती परजा जांच्यो चालती रिती सगळ्यांक आवडटाल्यो आनी त्या चाली प्रमाणें आपुणूय चलूंक सोदताले ते मनीस तांकां आपले दुस्मान कशे लेखूंक लागले.
दैवीक शास्त्रीची बेपर्वा करप एक ल्हान वस्त न्हय. हें फुडल्या घडण्यांनी आमकां उगडापें जातलें. 4 वर्सांनी एक पावट जातले खेळ तीर नगरांत भरले. त्या वेळार थंय राजा आजीर आसलो. त्या खेळांनी वांटो घेवंक जेसनान जेरुजाल्यांतल्या कांय तरणाट्यांक थंय पाठयले. ह्या वांटो घेवपी खेळगड्यांनी एंटियोकाचें नागरीकपण आपणायलोलें. वांटो घेवप्यांनी हेरकुलेसान देवाक बलिदान भेटोवंक म्हणून रुपयाचे 300 नाणे धाडले. यत्न करून ह्या नाण्यांचो उपयोग करूं न्हय असो विचार नाणे हाडलोल्यांनी केलो. कित्याक तशें करप सारकें ना देखून तांणी त्या नाण्यांचो उपयोग दुसऱ्या कामा खातीर करूंक थारायलो. तरी पूण पयशे पाठयलोल्याचो हेतू हेरकुलेसाक यत्नपण करपाचो आसलो. पूण पयशे हाडटल्यांनी 3 व्हळी आसलेल्यो झुजाच्यो बोटी बांदूंक निर्णय घेतलो. अंतियोकूस एपिफानेस हाचो जेरुजाल्यांत जयकार करतात. जेन्ना मेनेस्तियस हाचो पूत अपोलोनियस फिलोमेतर हाका इजिप्ताचो राजा म्हणून ताका मुकुट घालपाच्या दोबाज्याक हाजीर जावंक इजिप्ताक गेलो तेन्ना अंतियोकूसाक कळ्ळें की फिलोमेतर आपल्या धोरणाचेर आड आसा म्हणून. अंतियोकूस खास आपल्या राज्यांत आपले सुरक्षे विशीं चिके काचाबूल आसलो. तर तो जोप्पा गेलो आनी थंय थावन जेरुजाल्याक जेसनाच्या फुडारीपणा खाला हांगा ताका लोकांन गणगणान भितर घेतलो. ताची स्वागत करूंक लोक घरांतलो भायर सरून शारांत आयलो. लोक आपल्या हातांनी दिवे घेवन येवकाराचे नारे गाजयताले. जेरुजाल्याक थावन अंतियोकूस आपले फौजेक घेवन फेनिसियेंत भितर सरलो. मेनेलावस महायाजनीक जाता. 3 वर्सां उपरांत जेसनान मेनेलावस सिमावाचो भाव जशें आमी फाटीं पळयलां दुडू दिले आनी राजा लागच्यान कांय म्हत्वाच्या वस्तूं संबंदी ताची सुचोवणी घेवंक राजा सोंशें पाठयलो. ताका राजा मुखार उबो केलो. आपणाक अधिकार आसा म्हूण समजून ताणें राजाची खूब वाखाणणी केली आनी स्वता आपणाक महायाजनीकाचें पद जिखून घेतलें. त्या पासत ताणें राजाक जेसना परस 300 तालंत अदीक दिले आनी ताचो परिणाम म्हणल्यार मेनेलावस राजान दिलोलीं पत्रां घेवन जेरुजाल्याक परतलो. त्या पत्रां प्रमाणें राजान ताका महायाजनीक म्हणून वेंचून काडला म्हणून कळटालें. पूण ताचे कडेन कसलीच शिक्षणीक पदवी नासली. भायरावन दया माया वळखनासलोलो जुलुमदार तकलेक राग चडलो म्हणटच एक रानवटी मोनजात कसो जावप. म्हणटच जेसन जाणें आपल्या भावाक फसोवन महायाजनीकाचो जागो आपणाक मेळयलोलो. ताणें आतां आपल्या जाग्या वेलो देंवून आमोन गांवांत वचूंक पडलोलो. मेनेलावस आतां महायाजनीक म्हणून उड्ड्यार बसलोलो. पूण उपरांत ताणें राजाक भासायलोल्या प्रमाणें एकूय पयसो दिवंक ना जशें ताणें दितलो म्हूण भासायलोलें. तरी पूण सोस्त्रात्वा जो जेरुजाल्यांतल्या कोटांत कपीत म्हणून उड्डो चलयतालो तो ताचे लागीं दुडू मागत रावलो. कित्याक जें कितें राजाक एकठांवन दिवंक जाय तें एकठांवपाक ताची जबाबदारी आसली. म्हणटच शेवटी दोगां मनशांक फुडें काडले. हे बाबतींत राजा फुड्यांत साक्षीक कशें उबें रावूंक सोस्त्रातूस क्रातेस हाचे हुकुमेन कोट्टांतले भायर सरून सिप्रसांतल्या आंकांतवाड्यांचे फौजेचो हुकुमदार कसो गेलो. ही संदी घेवन मेनेलावसान आपल्या भावाक लिसिमाकूस हाका कार्यकारी कसो महायाजनीकाच्या उड्ड्यार बसयलो.
ओनियासाचो खून. इतल्या म्हणसर सिलिसियांतल्यान तार्सूस आनी मार्लूस शारांनी बंद सुरू जालें, कित्याक राजान ती शारां आंतियोकूस नांवाचे हे आपले दवरलेले बायलेक दिलोली. म्हणटूच राजा आपल्या विस्वाशी अधिकारांतल्या एका आंद्रोनिकस नांवाच्या अधिकाऱ्याक आपल्या जाग्यार दवरून शांती हाडूंक म्हणून सिलिसियेंत धांवले. तर ते संदीचो फायदो घेवन मेनेलावस आंद्रियोकसाच्या फुड्यांत गेलो. वेताना आपणा बरोबर ताणें भांगाराच्यो कांय वस्तू व्हेल्यो. त्यो ताणें जेरुसलेमांतल्या मंदिरांतल्यो काडलेल्यो. तातूंतल्यो थोड्यो ताणें तीर शारांत विकल्यो आनी दुसऱ्यो दुसऱ्या लागशिल्ल्या शारांनी. ओनियासान ही खबर आयकतच आपूण सुरक्षीत उरचे खातीर आंतियोक शारा लागसार दाफने एका मंदिरांत ताणें आसरो घेतलो आनी हांगा थावन ताणें उक्तेपणी मेनेलावसाक आरोपी म्हूण उलयलो. तेन्ना मेनेलावस गुप्त्यां वचून आंद्रोनिकुसाक बेजार करूंक लागलो. ताणें ओनियासाचो खून करपाक तर आंद्रोनिकूस एका इश्टाच्या रुपान ओनियासाक भेटलो. ताचो राखण्याचें ताका फटकिरें आस्वासन दिलें. ओनियासाक हरशें दुबाव पडलोलो, तरी पूण ताचे सांगणेक कान दिवन आपणाक गुपीत जाग्यार लिपयतलो म्हणून ताचे बरोबर गेलो. पूण मंदिरा मातशें पयस पावले तेन्ना आंद्रोनिकुसान ताका कांयच उलोवंक दिनासतना ताचो खून केलो. हाका लागून फकत जुडेवूच न्हय पूण दुसरेय देशांनी रावतले बरेच रागान भरले. हे तरेन ओनितीन ओनियासाचो खून केलो देखून लोक खुशाल नासलो. तर जेन्ना राजा सिलिसिया थावन परत आयलो तेन्ना आंतियोकांतले जुदेव ताचे सरशें गेले आनी त्या ओनितीन केल्ल्या खुना बद्दल आपलो विरोध दाखयलो. खुना बद्दल विदेशी लोकांचोय विचार तोच आसलो. राजा आंतियोकूसय आपल्या वांट्यान बरोच खोंतीभरीत जालो आनी ताका बरीच काकलूत दिसली. ओनियासान आपल्या आख्ख्या जिवितांत आपल्या गिन्यान्याचो वापर केल्लो ताचो उगडास येवन ताचे दोळे दुखांनी भरले. आंतियोकूस इतलो रागान भरलो की ताणें आंद्रोनिकुसाचो आंगार आसलेलो राजाचो सगळो पिंजून ताका विंगलो गेलो आनी तसोच ताका शारांतल्या रस्त्यावेल्या भोंवडान जे जाग्यार ताणें ओनियासाचो खून केल्लो थंय लेगून व्हेलो. आनी ह्या रोगताक ताणेल्ल्या खुन्यांचो थंय जीव काडलो. हे परी सर्वेस्परान ताच्या कडण्यांची ताका खास्त फावो केली. लिसिमाकूस एका बोंडांत मरता. हें घडटा आसतना लिसिमाकूस मेनेलावसाचो भाव ताका आपल्या भावाचे मजतीन जेरुसलेमांतल्या मंदिरांत चोरू करूंक जायत्योच सवलत्यो मेळ्ळ्यो. ताणें मंदिरांतल्यो जायत्योच भांगाराच्यो वस्तू चोरल्यो. इल्ल्यो ह्यो खबरो आतां सगळ्याक गाजूंक लागल्यो आनी लिसिमाकूसा आड आपलो विरोध दाखोवंक लोक एकठांय जालो. शेवटी लोकांचे जोमे आतां आंकांत हाडपी दोशेर पावले. तांची सोंसणीकाय काबार जावन ते ताब्या भायर गेले. तर तांचेर हल्लो करूंक लिसिमाकूसान 3000 हातयारां घेवन आसलेल्या सैनिकांची फौज भायर काडली. औरानूस तांचो मनीस ते फौजेचें मुखेलपण चलयतालो. तो पिरायेन वाडलोलो तसोच तो खूब उर्मोटो आसलो. मंदिराच्या आंगणांत एकठावलेल्या जुडेवांक कितें घडलोलें
घडटलें तें समजलें. तांणी फातर लांकडाचे कुडके वेदीचेर आसलेलो गोबोर चोपक्यांनी घेवन तांचेर शेवटूंक सुरू केलो. लिसिमाकूस आनी ताचे मनीस गोंडोलांत पडले. तांणी लिसिमाकुसाच्या थोड्या मनशांचो जीव काडलो. चड जाण जखमी जाले आनी उरलेल्यांनी आपलो जीव वाटावंक थंयच्यान पळापळ काडली. मंदीर चोरपी लिसिमाकूस मंदिराच्या भांडारा लागसारूच पडून मेलो. मेनेलावस लॉंच दिवन सुटका मेळयता. हे घडणेक लागून मेनेलावसाक नितीक उबो केलो. जेन्ना राजा तीर शारांत आयलो तेन्ना जेरुसलेमांतल्या अधिकाऱ्यांनी मेनेलावसा आनी तक्रार करूंक तेगा मनशांक ताचे सोंशें धाडलें. आपणा आड चालू आसलेलो खटलो आपूण पिर्देर जाता तें पळोवन ताणें दोरिमेनेसाच्या पुताक तोलेमीक बरीच लोंच खावयली आनी चालू आसलेलो खटो आपले वाटेन जाता तसो करूंक राजाक फुसलाय म्हूण मागलें. तोल्यांनी पांय सोडपा खातीर आनी वारो घेवच्या मोनान राजाक खांब्याचे रांगांतल्यान एके कुशीक व्हेलो आनी ताचें मन बदलूंक बेजार केलो. मेनेलावसाचेर जे आरोप आसात ते भायर उडय आनी तो निरपराधी म्हूण जाहीर कर म्हणून मागलें. म्हणटूच मेनेलावस सगळ्या ताच्या आरोपांतलो मुकूट जालो. ताकाच लागून अशें सगळें हें कारस्थान निर्माण जालोलें. आनी इतलेंच न्हय, ते तेग जाण जे निरपराधी म्हणून कोणूय गोवाय दितलो आसलो तांचेर रेजिनाचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. ते तेगूय जाण जेरुसलेमाचे आनी थंयच्या पोरजेचे राखणे खातीर उलयल्ले. तेच परी मंदिरांतलीं किमती आयदनां नाटाक जाल्यांत. तांचे विशीं तांणी आपले ताळे उबारले, पूण तांकां तेगायकूय सुटसुटीत मरणाचे धारेर हाडले. तीर शारांतले कांय लोक तांच्या मरणा विशीं हे परी तांचे शेवट केल्ल्या विशीं बरेच उचांबळ जाले आनी तांचे थंय आपलो मान दाखोवचे खातीर तांच्यो कुडी तांणी घोनघोनान निखी पिल्ल्यो. मेनेलावस आपले पदवे तसोच उरलो कित्याक पदवेर आसलेल्यांची सक्ती ताचे वाटेन आसली. पूण दिसान दीस ताचो स्वभाव कूर जायत गेलो आनी हे परी आपल्याच देशांत आपल्याच खास पोरजेचो तो दुस्मान जालो. देवाचें उतर हें